बार्देश तालुक्याची अपडेट दिता आसतना जर पयली जाल्यार कोविडाचें सिट्युएशन जर पयलें जाल्यार खूब कमी जाल्लें आसा। आयज 687 687 केसी आयज बार्देश तालुक्यान मेळयले आसा। भितर म्हापसा अर्बन हेल्थ सेंटर आहा थंयसर 101 केसी मेळयले आसा। मागीर कांदोली प्रायमरी हेल्थ सेंटरान 170 केसी मेळयले आसा। पर्वरी हे प्रायमरी हेल्थ सेंटरान 189 केसी मेळयले आहा। शिवोले 106 केसी मेळयले आसा। मागीर कोलवाळ हेल्थ सेंटरान 71 केसी मेळयले आसा। हळदोण्या प्रायमरी हेल्थ सेंटरान 50 केसी मेळयले आसा। म्हणून 687 687 केसी आयज बार्देश तालुक्यान मेळयले आहा। दिसान दीस केसी कमी जायत आसा, ही बरी गजाल आसा। दुसरे डेथूय बीन त्या हिशोबा प्रमाणे कमी आसात सध्या, एक बरी गजाल आसा। दुसरे कोविडाचे सिट्युएशनात गेल्या फावटीचे खूब कितले त्रास जाले। कांदोली अर्बन हेल्थ सेंटरान एक बरो एक कार्यक्रम केलो की जे कांदोली प्रायमरी हेल्थ सेंटरान केसी खूपच आसतले, 1500 2000 मेरेन केसी पावतले। आनी त्या वेळार इतलो भंय आसलो की कोणाक पावपाक पासून म्हणजे खंय मदत करपाक लागून खूब फाटी फुडें सरताले। त्या हेतून जे कांदोली अर्बन हेल्थ सेंटरांचे डॉक्टर आसतले, कामगार बाकीचे म्हणजे जे कामगार आसात ते आसतले किंवा पंचायत लेवल आसतले, कोण सोशल वर्कर आसतले, हेंच्यांनी जे जे भाशेन आपूण म्हणून जे कोणे मदत केल्ली आसा त्या वेळार तेंचो एक सन्मान असो एक केल्लो आसा। मिनिस्टर मायकल लोबो हेच्या फुडारान हो कार्यक्रम जालो आनी ताका मुखेल सोयरो म्हणून हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे हो हाजीर आसलो। एक बरो कार्यक्रम म्हणून जे कोण वावरले त्यांचो एक सन्मान असो जाल्लो आसा। तिसरी गजाल जर म्हटली जाल्यार पॉलिटिकली म्हटली जाल्यार गोवा फॉरवर्डाचो जो एक्झिक्युटीव प्रेजिडेंट आसा किरण कांदोळकार हेणें आयज डिक्लेअर केलें की थिवी मतदारसंघात जो ह्या टर्मा पयलीं तो थिवी मतदारसंघाचो आमदार म्हणून आसलो, तो BJPचो आमदार म्हणून आसलो आनी आतां तो गोवा फॉरवर्डान गेल्लो आहा। तेन्ना तेणें थिवी मतदारसंघ सोडून आतां तो आपूण हळदोण्या मतदारसंघान गोवा फॉरवर्डाचो उमेदवार म्हणून आपूण निवडणूक लडयतलो आनी हळदोणच्या लोकांनी आपणाक सांगलां की तूं हळदोण्यान राव म्हणून आमी तुका निवडून हाडटा अशें सांगलां। आनी त्या हितून आपूण हळदोण्या मतदारसंघाचो कॅन्डिडेट म्हणून रावतलो आनी थिवी मतदारसंघान आपली तेची घरकान्न जी जिल्हा पंचायत मेंबर आसा, कोलवाळ जिल्हा पंचायतीची मेंबर आसा कविता कांदोळकर, ही थिवी मतदारसंघाची गोवा फॉरवर्डाची उमेदवार आसतली अशें ताणें डिक्लेअर केल्लें आसा। आनी एक गजाल जर म्हटलें जाल्यार सद्या शापोरा न्हंयचेर ज्यो फ्लोटींग जेटी आहा तेचो इशू जो आहा तो बरो हें जायत आसा, तापलेलो आसा। गेल्या 8 दिसां पयलीं शिवोले पुला कडेन ती तरंगती जेटी जी फ्लोटींग जेटी आहा ती हाडून थंयसर पार्क केल्ली आसली, ती थंयसून काडची म्हणून शिवोलच्या लोकांनी खर विरोध केल्लो आसा। दुसरे शापोरा फिशींग जेटी आसा आनी जे पारंपारीक नुस्तें मारपी आहा तेंच्यांनी विरोध केल्लो आसा की शापोरा नदीन ते नाका। त्या उपरांत ती जे कोण ते कन्सर्न आसा तेंच्यांनी सांगलेलें की ना ही शिवोले आसची ना, ती चोपडे आसतली। त्या उपरांत चोपडे मोरजे हे त्या भागांतल्या लोकांनी विरोध केल्या उपरांत आयज ती जेटी थंयसरली शिवोलची काडली आनी कामुर्ले आयल्या आनी त्या खातीर कामुर्लेचे लोकूय खूब बेजार जाल्ले आसा। आयज थंयसर थिवीचो आमदार निळकंठ हळर्णकर हेणी वचून थंयसर पळोवणी केल्ली आसा आनी आपूण लोकां बरोबर आसतलो म्हटल्यार त्या थंयच्या पासून कामुर्ल्याच्या लोकांनी आमकां थंयसर ती तरंगती जेटी नाका, आमकां थंयसरली काडून व्हरा म्हणून आमचो खर विरोध आसतलो अशें तेंच्यांनी बेजार जावन सांगलेलें आसा। ही आसली आयची बार्देश तालुक्यांतली अपडेट।